नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. उटंगराच्या पावसान राज्यातली लोकजीण विस्कळीत केल्या. काल राती सावन राज्यात उटंगराचो पावस सुरू आसा. जायत्या सुवातार उदक साचून झाडां आनी पालसणां कोसळिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्या. हवामान खात्यान आयज रेड अलर्ट, फाल्यां ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 15 सावन 11 जुलै मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. राज्यात उटंगराचो पावस पडत रावतलो असो अदमास उक्तायला. राजधानी पणजी सयत पुराय राज्यांत उटंगराच्या पावसान बडोवन काडले. जायत्या सुवातार उदक साचिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाली. पणजी पाट्यार, बसस्थानक, मळ्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात उदक साचलां. बसस्थानक वाठारांत कांय दुकानांत पावसाचें उदक घुसलां. जायत्या सुवातार झाडां पडिल्ल्यान येरादारीक आडखळी आयल्यो. पेडणे तालुक्यांत जायत्या सुवातांत झाडां पडलीं. तुया रानटी रस्त्या झाडार आनी रस्त्यार वीज वाहिन्याचेर पडली. वजरीत आनी मांद्रेत रस्त्यार झाडां पडलीं. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी झाडां कापून मार्गावेली येरादारी सुरळीत केली. इतले मजगतीं शेनवारा उजो पालोवपी दळाक झाडां पडिल्ल्यान राज्यभरांतल्यान 37 फोन कॉल आयले. एका अदमासा प्रमाण शेनवारा पावसाक लागून 2.5 लाख रुपयाचें लुकसाण जालें. आयज दनपारा मेरेन खात्याक झाडां पडिल्ल्याचे 15 फोन आयले. हातूंतले 6 फोन तिसवाडी तालुक्यांतले आशिल्ले. आयज सकाळी सुमार 11:15 वरांचेर रितेश मांद्रेकार, सत्यम महाले आनी हरीश राव ह्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक हणजूण दर्यादेगेर गस्त घालतना रिडले दर्या कासव जाळ्यात सापडिल्ले दिश्टी पडले. तांणी रोखडेच लायफगार्डाक हाची म्हायती दिली आनी लायफगार्ड सखाराम बांदेकर हांच्या मजतीन कासवाक सुरक्षीतपणान भायर काडलो. सोडिल्लो कासव उपरांत राना खात्या कडेन सोंपयलो. राज्यात उद्देगाक उर्बा आनी तेंको दिवपाक राज्य सरकार आनी केंद्र सरकारान जायते उपक्रम हातात घेतल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते काल गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीच्या वर्सुकी सभेत उलयताले. ह्या वेळार मंत्री माविन गुदिनो, आलेक्स सिक्वेरा, GCCIचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो आनी हेर उद्देजक हाजीर आशिल्ले. राज्य सरकारान राज्यांत उद्देग वाडोवच्या खातीर गोवा स्टार्टअप धोरण, गोवा उद्देगीक उर्बा धोरण, स्वयंपूर्ण गोंय PLI येवजण सुरू केल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ईज ऑफ डुईंग द रँकींग वाडचो आनी ईज ऑफ लिव्हिंग गोंयांत इजी जावचें आनी हे जर सगळे करतले आसत जाल्यार इट इज द मेन म्हणजे रिफॉर्म्स हाडप गरजेचें आसा. म्हाका खबर आसा ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस आमी खूब फाटल्यान आशिल्ले. तो ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस तेजो रँकींग खूब वयर येवपाक तुमी दिल्ली सजेशन्स हांव 100% इम्प्लिमेंट जाली अशी म्हणना, बट मॅक्झिमम आमी इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न केला. अजूनय ती इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी टायम टू टायम वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक सगळ्या म्हणजे इन्क्लुडींग नॉट ओन्ली द इंडस्ट्री बट टुरिजम डिपार्टमेंट आसतलें, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसतलें किंवा आमचे फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट आसतलें, इन्क्लुडींग माय ओन डिपार्टमेंट्स मिन्स होम डिपार्टमेंट आसतलें, फायर डिपार्टमेंट्स आसतलें, हाजेर सगळ्याचेर सातत्य जी गजाल लक्षांत येता ती गजाल आमी सातत्यात करीत आसा आनी हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन करीत रावतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 ते 9 जुलै मजगती भारत रशिया शिखर परिशदेत वांटेकार जातले. ही परिशद मॉस्कोत जातली. ह्या वेळार रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांच्या वांगडा प्रधानमंत्र्यांची बसका जातली. ह्या यात्रेच्या खाशेल्या मुद्द्यांचेर रशियेंतल्या भारतीय राजदूत विनय कुमार हांणी अदीक म्हायती दिल्या. भारत और रूस के बीच सन 2000 से एनुअल समिट की परंपरा रही है, जिसमें हर साल हमारे प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति विजिट एक्सचेंज करते हैं. तो लास्ट एनुअल समिट जो हुआ था 2021 में हुआ था, जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत गए थे और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 2 सालों के बाद. तो ये विजिट उस कारण बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रीस्टार्ट कर रहे हैं एनुअल समिट की परंपरा. हम इस विजिट से काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे संबंध हैं वो और भी सुदृढ़ होंगे. आयज सावन जगन्नाथपुरीत रथयात्रेक सुरुवात जाली. आषाढ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या बिये सावन ही रथयात्रा सुरू जाता आनी दसमेक सोंपता. ओडिशांतल्या पुरी हांगासरल्या भगवान जगन्नाथ मंदिरांतल्या रथयात्रेक सुरुवात जाता.
व्हडा संख्येन भक्त हातून वांटेकार जातात. भगवान जगन्नाथ म्हळ्यारच श्रीकृष्ण आणि तांचो भाव बलभद्र आणि भयण सुभद्रेक सुंदर कपड्यांत सजवून ही रथयात्रा काडटात. 16 जुलै मेरेन ही रथयात्रा चलतली. आयच्या रथयात्रेंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू वांटेकार जातात. दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या भाजपा कार्यसमितीच्या बसकेंत मंडल, जिल्हो आणि राज्य स्तरावयले फुडारी वांटेकार जाले. दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हांच्या फुडारपणाखाला भाजपाची विस्तारित दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणीची बसका सुरू आसा. ह्या बसकेंत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल लेगीत वांटेकार जाल्यात. विरोधी पक्षाक जनतेन पुरायपणान न्हयकारला अशें मंत्री पियुष गोयल हांणी ह्या बसकेंत उलयतना सांगलें. पचासी दिन तक आप सब जो मेहनत करते रहे, दिन रात एक कर जनता के बीच पहुंचे और सातों मान्य सांसद को जिताकर जो आपने भेजा है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपका साधुवाद। विपक्ष के नेता को समझ नहीं आ पा रहे कि देश की जनता ने उनको नकारा है। वो इस बात को नहीं समझ पा रही है कि अधिकांश प्रदेशों में उनकी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला। 13 राज्यों में उनको 0 सीटें मिली। जम्मू काश्मीरच्या कुलगामात सुरक्षा दळ आणि आतंकवाद्यांमध्ये सुरू असलेल्या फारपेटात 6 आतंकवाद्यांक मारून उडयल्या, जाल्यार 2 जवान शहीद जाल्यात. घडणूक थळाचेर मोठ्या प्रमाणाचेर फारपेट सुरू आसा. फारपेट सोंपल्या उपरांत आतंकवाद्यांची वळख पटयतले. कुलगामच्या मुदरगाम आणि फ्रिसल चिन्नीगाम वाठारांत सुरू आशिल्ल्या फारपेटात हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संघटनेकडेन संबंधित शब्बे डार ह्या आतंकवादी संघटनेचे वांगडी शामील आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. ही फारपेट सोंपपाक अजून वेळ लागतलो अशें पुलिसांनी कळयलां. दो अलग अलग इनकाउंटर साइट्स पे इनकाउंटर्स हुए हैं. बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी कोटांत एक पेड मां के नाम ह्या अभियानाखाला वृक्षारोपण केलें. समाजातल्या दर एकल्यान झाडां लावची आनी ताचो सांबाळ करचो असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. संस्कृति में पेड़ों की पूजा करते हैं और इसीलिए हमारा भी यह संकल्प होना चाहिए कि जिस तरीके से मां ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, विचार दिए, हम भी अपनी मां के नाम पेड़ लगाकर इस शहर को हरा भरा करेंगे. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.